भुरग्यांनो, आयज आमी व्हड, ल्हान आनी समान तुळा करपाक शिकुया। भुरग्यांनो, हें चिन्ह पळयात। ह्या चिन्हाचें तोंड एकी वटेन उक्तें आसा आनी थंय व्हड आसा, आनीक दुसरे वटेन चिन्हाचें तोंड बंद आसा आनी तें ल्हान आसा। हें चिन्ह आमी आंकड्यांची तुळा करपाक आंकडो व्हड आसा काय ल्हान आसा तें करपाक वापरतात। हें आनीक जाणून घेवपाक आमी मानग्याच्या तोंडाचें चित्र पळोवया। हें मानग्याचें तोंडाचें चित्र ह्या चिन्हा सारकें दिसता न्हय? ह्या तोंडाच्या कुशीक दोन आंकडे बरयल्ले आसात, एकी वटेन 2 आनी एकी वटेन 1। जेन्ना आंकडो व्हड आसता तेन्ना मानग्याचें उक्तें तोंड व्हड आंकड्या कडेन आसता। आंकडो जेन्ना व्हड आसता तेन्ना आमी हें चिन्ह वापरतात। ह्या चित्रांत तुमकां कितें दिसता सांगात पळोवया? एकी वटेन निळ्यो सत्र्यो आसात आनी एकी वटेन गुलाबी सत्र्यो आसात। आतां निळ्यो सत्र्यो कितल्यो त्यो आमी मेजुया। 1, 2, 3। तर निळ्यो सत्र्यो 3 आसात। आतां गुलाबी सत्र्यो कितल्यो त्यो पळोवया। 1, 2, 3, 4 आनी 5। तर गुलाबी सत्र्यो आसात 5। खंयच्यो सत्र्यो चड आसात सांगात पळोवया? हय, गुलाबी सत्र्यो निळ्या सत्र्यां परस चड आसात। हांगा खंयचें चिन्ह येतलें? बरोबर, हांगा हें चिन्ह येतलें। हय, चिन्हाचें उक्तें तोंड गुलाबी सत्रे वटेन येतलें, कित्याक तर गुलाबी सत्र्यो निळ्या सत्र्यां परस चड आसात। 5 हो आंकडो 3 परस व्हड आसा, म्हणूनच चिन्हाचें उक्तें तोंड 5 ह्या आंकड्या वटेन येतलें। आतां हें पळयात। ह्या चित्रांत तुमकां कितें दिसता? दोनय वटेन केक दवरल्यात न्हय? आतां ते कितले आसात ते आमी मेजुया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। एकी वटेन केक 6 आसात। आतां दुसऱ्या वटेन कितले आसात ते मेजुया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आनी 9। तर दुसऱ्या वटेन केक 9 आसात। आतां हांगा खंयचें चिन्ह येतलें तें तुमकां कळ्ळाच आसतलें न्हय? हांगा हें चिन्ह येतलें, कित्याक तर 9 हो आंकडो 6 परस चड आसा, म्हणून चिन्हाचें उक्तें तोंड 9 केका वटेन येतलें। आतां हें चित्र पळयात। ह्या चित्रांत एकी वटेन गुलाबी फुलां आसात आनी एकी वटेन जांबळी फुलां आसात। आतां तीं कितलीं आसात तें आमी मेजुया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तर गुलाबी फुलां आसात 12। आतां आमी जांबळी फुलां मेजुया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जांबळी फुलां आसात 7। आतां हांगा खंयचें चिन्ह येतलें? बरोबर, हांगा हें चिन्ह येतलें, कित्याक तर गुलाबी फुलां जांबळ्या फुलां परस चड आसात। 12 हो आंकडो 7 परस चड आसा, म्हणून चिन्हाचें उक्तें तोंड हें 12 आंकड्या वटेन येतलें। आतां आमी समान चिन्ह म्हळ्यार बरोबर चिन्ह केन्ना वापरतात तें पळोवया। आमी हे गोल कितले आसात ते मेजुया। 1, 2, 3, 4। हे गोल 4 आसात। आतां दुसरे वाटेन कितें आसा तें पळोवया। दुसरे वटेन आसात त्रिकोण। 1, 2,
3 4. तर त्रिकोणय आसात 4. आता गोलय 4 आसात आणि त्रिकोणय 4 आसात, म्हणून तांच्या मदीं हे चिन्ह येतलें. जेन्ना दोनय बाजूचे आंकडे समान असतात तेन्ना मदीं हे चिन्ह येता. आता हे चित्र पळयात. एकी वटेन क्रिकेट बॉल आसात आणि दुसरे वटेन फुटबॉल आसात. आता ते कितले आसात ते आमी मेजुया. पयलीं आमी क्रिकेट बॉल मेजुया. 1 2. क्रिकेट बॉल आसात 2. आता फुटबॉल कितले आसात ते मेजुया. 1 2. फुटबॉलूय आसात 2. दोनूय आंकडे समान आसात, म्हणून तांचे मदीं हे बरोबर चिन्ह येतलें.